कारण कितें हें आतां तेंगेलें 50 वर्सांची पयलीं स्ट्रक्चरां आनी पंचायतीच हेंच कंप्लेन घालून आतां पंचायती गोवोरमेंटाक धाडून हें लागीं हाडलेलें आसा की त्या पंचायती जो रेवन्यू येवपाचो आसलो पळय न्हू तो खंय तरी लिकेज जातालो आनी ते सरपंच सेक्रेटरी सगळ्यांक लागून हांवें तें इन्स्पेक्शन दवरलां इतल्या कारणाक लागून कितें बाबा हें स्ट्रक्चर जेन्ना आतां मेजरमेंट जातलो आनी हेजे फुडें तेजो 40-50 रेवन्यू येतलो पळय न्हू तो करोडान जातलो आनी तो पयशे येयले आमच्या गांवांत कितलेशेच डेव्हलपमेंट जातले जो हो पयशे कायद्यान जो आमकां येवपाचो आसा तो येना आनी हेजेर खंय तरी दाबून उरलेले आसा तेन्ना हे इशू हांवें ओपन केल्याक आनी आयज गोवोरमेंटाकय दाखोवन दिता बाबा हे रेवन्यू हाडपाचो कित्याक आयच्या दिसाक कोविडाची सिट्युएशन जाल्लें आसल्या कारण सगळे आख्या वर्ल्डाक रेवन्यूचेर इफेक्ट येयला तेन्ना पंचायतीक सांगून आतां हें इन्स्पेक्शन करता आमी आनी हेजे फुडें हेजे डिटेल प्लॅन बीन तेंचे कडल्यान घेवन हेजे रेवन्यू टॅक्स बसोवपाचें काम पंचायती कडल्यान करून घेतलें आनी हो येयले नंतर आमच्या गांवांक करोडांनी पयसो येतलो आनी आमकां म्हाका दिसता सांकवाळे इतले रिचर्स आनी खंयचीच गोंयांक विलेज आसपाना हे पयशे येयले नंतर ही अशी कितलीशी स्ट्रक्चर आसा की जुवारी जी पळय आसा न्हू एकच हावज नंबर आसा आनी एक हावज नंबराची आज इतली स्ट्रक्चर तेंगेली चलतात. नारायण नायक RTI आमी RTI म्हणटा तिका की चडशे RTI हे लेटर घालता आनी तेणें ते RTIचेर तेणें थोडें इन्फॉर्मेशन काडलें आनी हांगसर तेणें आयज इन्स्पेक्शन मागलें कित्याक आमीय मागलें तेणें जें एप्लिकेशन केलें तेजे वयल्यान हांगसर दाखोवन येयलें की हांगसर जीं घरां आहा ती ते डेमोलिशन करता आनी तेजे तेणी टॅक्स भरले ना जुवारीन आनी ताका लागून इन्स्पेक्शन करी म्हणून मागीर ताका लागून आमी सगळे पंच मेंबर मेळोन हांगसर येयल्या आनी आयज आमी इन्स्पेक्शन घेता मेजरमेंट काडटा कित्याक कॉलनी खूब आहा हांगा आनी तेणें आतां आपल्या जस्टिफिकेशन दिलें ते प्रमाणे की जुवारीन जे टॅक्स भरपा जाय ते अशें दिसता की आमकां बरोवना तेजी आमी आतां स्टडी करता कित्याक जे लेबर रावता तेंचे कडल्यान ते सॅलरी कट करता एज अ रेंट ओके सो ते कितली कट करता ती आमकां खबर ना सो त्या प्रमाणे आतां आमी तेजे स्टडी करतले डिटेल जितली कॉलनी आहा ABCDEFG कितले आहा तितल्यो कॉलनी आतां तांकां सांगता आमी बाबा तुमगे प्लॅन हाडा आनी दिया तुमी टॅक्स इतले वर्सां फारीक करना ते म्हणटा की ते लांबसाम आमी 1 लाख हावज टॅक्स म्हणून फारीक करता पूण ते एक नंबराचेर आतां तेणें सांगलें ते प्रमाणे आतां थंय स्टेट बँक तेंचे कडल्यान रेंट वयता पूण इतलीं वर्सां तेणें आजून आमकां रेंट दिवना बिट्स बिलांनी आहा तेंचे कडल्यान तांकां रेंट वयता आमकां ते दिवना हें आतां आमकां जेन्ना पळय इन्फॉर्मेशन दिलां त्या प्रमाणे आतां तेजे वयले आमी मुखावेली कारवाई करता मुखावेली आमी जे PDA जाल्यार इनवॉल्व करून तेंचे कडेन हो टोटल प्लॅन मागोवन घेता तेजे स्टडी करता आनी तो पर्यंत मोडपा सुद्दां तेंगे प्रोग्राम आसल्यार तेन्ना तो मोडचो न्हू थंय दवरूचें कित्याक मागीर त्या प्रमाणे मागीर कशें कायद्या बसता ते कायद्या बसता ते प्रमाणे आमी फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन आमी करताले.